जे प्रॉमिस केल्ले आमी असेंब्लीनूय हेचेर हो प्रस्ताव पास जाल्लो आहा दॅट कलेक्टरान घर जे तेणें बांदला एक्सटेंशन ऑफ हाऊस ऑर न्यू हाऊस ते रेग्युलरायज करून दितले म्हणून. सो तेजो 10,000 रुपीज कितें ती फी आहा प्रोसेसींग फी ती खूब जाणांनी फारीक केल्ली आहा. सो तेंचेर डिसिजन आनी तेंकां हें रेग्युलरायज करून ऑर्डर दिवप हें इम्पॉर्टंट आहा. कांयच खूब जाणांचे तें जाल्लें. आनी मामलेदारांच्यो केसी मुणकारीयल केसीस तेजेरूय खूब जाण येयल्ले. कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर आपल्याक ना, घर ना पूण 20 पॉयंट प्रोग्रामान प्लॉट आपल्याक मेळचो हे कोण खूब जाण घेवन येयले. सो आमी डायरेक्शन्स दितले कलेक्टराक दॅट all those plots who were allotted to those people who had applied and have not built, so they check करून जाय. Lot of plots are unbuilt in 20 point program. Our houses are unbuilt. ते पोवचे पडटा. सर म्हापसा पिपल्स युनियनचो मनीस तुमच्याकडे येयलो सर म्हापसा पिपल्स हिंगा सर ऑफिसूय रेडी जाता आतां आमचे a bigger space, so we will come every Friday. We will sit over here to address the issues, and I think it will be a very good this thing. I am requesting Joshua also if he can come for 1 hour. एक 3 hour आसतलो हांगा. He can also address some issues of his own people over here.